वेस्टर्न बायपास उड्डाण पुलावरवी बांदपा खातीर विधानसभेत सरकाराक मनोवपाचो विरोधकांचो यत्न परत एकदा अपेशी थारलो. कांय दिसां फाटीं उटंगराच्या पावसाक लागून साळ न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ली आनी हुंवार आयिल्लो देखून ह्या सुवातेर वेस्टर्न बायपास उड्डाण पुलावरवी बांदपाची गरज आसा अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेंची वेगसान खाजगी विधिमंडळाचो थाराव मांडून केल्ली. मात नवी तज्ञ समिती नेमून हाचेर परत अभ्यास करपाची मागणी विरोधकांनी केली. पूण ह्या विशयाची कोर्टान स्वेच्छा दखल घेतले आनी राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या समित्यांनी आपलो अहवालूय दिला. देखून हाचेर आश्वासन दिवप योग्य न्ही अशें मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. Yes, this House resolves that the government makes provisions for constructing Western bypass on stilts at Benaulim on the basis of the facts that on 5th of July 2022 and 5th of July 2023, the entire catchment area at Benaulim and the carrying capacity of River Sal were overflowing at high tide and with heavy rains at the same time, which proved that the study report provided by the WRD wrongly produced rational formula and Reeves formula, which showed wrongly derived peak flood discharge and discharge capacity of the River Sal. Speaker sir, I would like to table on the House the report on basis of which this entire issue of Benaulim stilts has come up, Speaker sir. Last year during the monsoon, I had pointed out, because this report says, on page number 4 of this report, Speaker House, it says that there is a freeboard, मुळचे उदकाचो level आणि लोकांगे घोरां freeboard of 1 meter. आणि जोरी तोरी embankment आता स्टिल्साचे गायनासो जो तरी माती घालून केले जाल्यार तो freeboard 3 सेंटीमीटर वाडटलो, 3 सेंटीमीटर म्हणजे 1.3 सेंटीमीटर जातलो. This is the facts what is been given in this report. Before last year monsoon, we had told that these facts is wrong. कित्याक Speaker sir, these facts is based on topo sheets. आता सध्या Speaker sir topo sheetsचे कित दाखयता, उदो जे वेर्ना माजोर्डा सगळे उदो येता ते टू नॅचरल स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेजीस एरेबियन सिया वचपा जाय आसलें. ते आतां पयलीं मातशी वचना एरेबियन सिया. लोकांन कितें पुरयलां, नल्ला डॅमेज केल्या, विच इज द फॅक्ट. सो तें उदो जोरी तोरी दोयऱ्यां वचना जाल्यार तें उदो सगळें येता बाणाल्या येता. So this you cannot see on topo sheets because we did purely theoretical calculations of this waters, Speaker sir. हो फुल प्रोजेक्ट चालू जावचे पयलीं हांव आशिल्लो आनी वॉट ही सेज इज कंप्लिटली रॉंग. आमी लेवल काडला पावसांत उदकाचें. Sir, I think the minister Sir, you are also Sudin Lodikar जागी रावतात. no MLA आम्ही रावतात. मंत्री बसून घ्या. जय सरदेसाई बसून घ्या. माननीय मंत्री बसून घ्या. नाही प्रायव्हेट मेंबर्स आहे. आय कॅन टॉक. कुणी सांगलं? I request honorable MLA of Margaon. जय सरदेसाई. मडगांव बुच्चा दिसतात ते. जय सरदेसाई आम्ही रावता मरतोय. बसून घ्या. फॉर्म्युला रिकन्सिडर करूया. वेंजी वेगस. प्रायव्हेट मेंबर रिलेशन आय गॉट राईट टू टॉक ऑन इट. Talk, but you are talking nonsense. आता उगी रावतात. सगळो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला. दोनूय वटेन मदलो हो इतलोच स्टॅच उरला. दोनदा रिक्वेस्ट सुद्धा तांकां केल्लो, खुद्द बाब निलेश काब्रालानूय केल्लो की हो रस्तो कंप्लीट करा म्हणून. त्यानंतर तुमचे कितें प्रश्न आसा ते मांडुया म्हणून. 2 प्रश्न अशे प्रलंबीत ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत पडल्या. एक कोलवा सिवरेज प्लांटाचो प्रश्न कारणाशिवाय हे केलो आणि दुसरो हो प्रश्न कारणाशिवाय केला. आणि जे वेंजी बाब जो सांगता, जे फिलिंग करून कितली कॅचमेंट एरिया पुरयला अशे क्युबिक मिटर 38,000 क्युबिक मिटराचे कॅचमेंट एरिया पुरयला. 38,000 क्युबिक मिटर. तो आतां सांगतालो म्हाका फुडें डिस्कशनान की थंयच्यान जे ऑक्झिलरी स्कूल आसा इट मस्ट बी ऑलमोस्ट 4-5 किलोमिटर्स अवे फ्रॉम दॅट पॉइंट, और 3 किलोमिटर्स. 1.5. No, I'm talking not a close distance. I'm talking about From the Band. 1.5. So almost 2 kilometers away. Less. Imagine 38,000 जे माती घातली 2 किलोमीटर पयस गेला म्हणटा तो. 2 किलोमीटर मुळना. It is less than 1.2, 1.1 from the Khareban. Whatever it is almost 2 kilometers. I said almost 2 kilometers. Almost 2 no. आमूट फॉर्म्युलाचे डिबेट आहा ही, that the formula is wrong what was done. And we are talking about formula sarka or wrong ha to present korpa is a classroom exercise, is all about. I am not an engineer.
But still I am telling you that the formula was not correctly derived. And Mantri, we are Minister, saying, फुडें वचूं let आमी? us give us an assurance that let's sit and do another expert committee report. And if it works correctly, then we have to decide, no? So we don't want to do a paper exercise आणि पैसे मोडपाची खबर दुसरी झाली न्ही. That is a separate topic. मिस्टर वेंजीबाब मंत्र्यान तुमकां आन्सर दिल्लें आसा सॅटिस्फाय आसा ना No, तुम्ही ना पेपराचे फॉर्म्युला एक्सरसाइज करपाक कित्याक ना असो? What is the reason for Discussion- not sitting discussion- together and doing?